भुरग्या भक्तीन सोंगल्या गायोन करून येता विश्वास करून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोदान बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो योगार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी किरीत भाशेन भेटयता सायबीन मायक उलो मारून आनी शाश्वत आदाराचे आवयक उलो मारून आमची जण एकल्याची मागणी शाश्वत आदाराचे माये वरवीं देवा मुखार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन दवरुया. जायते पावटी आमी जायतीं नोवेनां केल्यान आनी जायतें मागलां. ह्या वेळार ह्या मिसाचे भेटे आदीं सगळीं तुमची मागणी जें कितें मागपाक जाय सायबीन मायचे मजतीन तें देवा लागीं ह्या वेळार मागात. आयज मित्सी लुकस आनी नॅन्सी लुकस आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी चुकीनसान जें कितें सारकें आसा तातूंत येवंक फोटींतावन स्वतान येवंक काळोखांतावन उजवाडाक येवंक म्हणजे दुसरे वाटेन येवंक जेजू आयज आमकां किरीत भाशेन उलो मारता. हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. जायते पावटी आमी जेन्ना चुकीन आसां वायटान आसां काळोखान आसां थंयच रावल्या देवाच्या बोगसण्याक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मना चिंतून तळान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा बो बागयोंत आंकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसता. ही मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारान सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या 3 वा 4 कुणांक लागून हांवें निर्णय घेतला तो हांव फाटीं घेवचो ना. कित्याक तांणी प्रमाणीक मनशांक दुडवान विकलीं आनी गोरिबांक वाणाचे जोडयेक ओसोकतांच्यो तकल्यो ती मोस्तितात आनी गोरिबांक
आपले वाटेवेली कुशीन लोटतात. म्हज्या पोवीत नांव बोश्टावून पूत आनी बापूय एकाच चेडवाशी आड पडटात. गाणान कोशी घेतलोली आंगोस्त्रां घालून दोर एके वेदिशी न्हिदतात आनी आपल्या देवाच्या मंदिरांत दोण घालून घेतिल्ल्या दुडवांचो सोरो ते पियेतात. तोरूय तांच्या दोळ्यां मुखार हांवें अमोरितांचो नाश केलो आनी ह्या मनशांची उंचाय देवदार रुखा पोरी आनी सिंदूर रुखा भाशेन ते मजबूत. उंचल्या फोलां आनी जमनींतल्या पालां सयत हांवें तांचो नाश केलो. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली भायर काडलोली आनी अमोरितांचो गांव तुमी तुमचे स्वाधीन करचे खातीर 40 वर्सां हांवें तुमकां अरोण्यांत भोंवडायलोली. पूण आतां जशें बोऱ्यांनी भरलोल्या गाद्या पोंदाक तोंडांचो चुरो जाता तेच भाशेन हांव तुमकां जमनीर शेवटून तुमचो चुरो करतलो. वेगान धांवता तो पुर्यान पोलून वचूंक शकचो ना. बोलिश्टाचें बोल कित्याकूच उपकारचें ना. बोलवंताच्यान पुर्यान आपणाकूच सोडूंक जावचें ना. भालेकाराचें बोल बिगोरतलें. सोडसोडीत धांवतल्यान पोलून वचून जावचें ना. घोडेस्वारान आपणाकूच वाचूंक जावचें ना. विरां मोदले बोलीश झुजारी ते दिसा विंगले पोलून वेतोले. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. जाबाब, देवाची पर्वा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. परतून म्हणुया, देवाची पर्वा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो कोरार तुजे ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमोटीची कोरताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जाबाब, देवाची पर्वा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. चोराक देकोना फुडें तूं ताचे फाटल्यान धांवताय आनी प्रोद्वार्यां सांगाती दीस काडटाय. कोटेपण ओंकूंक मात तोंड उगडटाय आनी तुजी जीब पेल्याक फोसोंक जाल्यार सुटसुडीत हालता. जाबाब, देवाची पर्वा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. सुस्त बसून तुजे भावाक तूं कातोरताय. तुजे आवयचे पुताचेर बोगलांटां घालताय. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जाबाब, देवाची पर्वा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. देवाची पर्वा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय दवरात. हांव तुमकां सोडचो ना आनी तुमकां निवारूंक कोणूच आसचो ना. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जाबाब,
देवाची पर्वा करिनात ती सगळी तुम्ही चोत्राय दुरात. उद्गार. Alleluia. 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 तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण आयज तरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. Alleluia. 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 सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आपणा भोंवतणी लोकांच्यो उरपणजी पळोवन जेजून दर्याचे पेली तोडी वचूंक लायलें. तेन्ना एका धर्मशास्त्र्यान लागीं सरून ताका म्हणलें, गुरुजी तूं वेशी थंय, हांव तुजे फाटल्यान येतलों. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्याक धोली आसात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्याक घोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेकोवंक खंयच सुवात ना. ताच्या शिसां भितरल्या एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावूं दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्यांत तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाखानी तुका क्रिस्ता. सुबेरबाई हें उतर आयकलां आसतलें आमी. सुबेरबाई म्हणटा ती कितें? आयचो जो आमी जबाब स्तोत्र दिला, देवाची पर्वा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. सुबेरबाई म्हणल्यार हें पयलें उतर. देवाची पर्वा करिना, मनशांची पर्वा करिना, फकत आपूण. जरी तर चुकलो तुवें ताका सांगल्यार पासून तो आनीक सुबेरबाय कोत्तलो. आपणाचेच भितर हांवूच सारको, म्हाका कोणाच्यान सांगूंक जायना देवाच्यान लेगून. जाल्यार आयचें हें 49वें स्तोत्र, देवाची पर्वा करिनात ती सगळीं तुमी चोत्राय धरात. जरी तर असलीं कोण आमचे मदें आसात जाल्यार जाता तितले बेगीन आमी पेले तोडी वचप म्हणटा तें करपाक जाय. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान सुरू जाता आसतना मातेवाचें शुभ वर्तमान, कालच्या दिसाक हीं उतरां आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलीं आयकल्लीं आयताराक. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान सुरू जाता आसतना जेजू सगल्यो लोकांच्यो उरपणजी पळोवन दर्याचे पेले तोडी वचूंक लायलें. ऑर्डर केली तांकां आपल्या शिसांक, पेले तोडी दुसरे वाटेन वचपाक जाय. जाल्यार हें दुसरे वाटेन वचपाचें आमी जरी तर करिना आनी आमचे सुबेरबायेनूच रावली जाल्यार निसंटन लागीं येता. चोत्राय धरात. जाल्यार भाव भयणीनो, ही चोत्राय कित्याक आनी हें निसंटन कित्याक? आयज जावन ह्या आख्या सुमानांत आमी पयल्या वाचपान आमोस प्रवाद्याचें पुस्तक वाचतले. आमोस प्रवादी समाजीक नितीचो प्रवादी, ए प्रॉफेट ऑफ सोशल जस्टीस. आनी आयज आमकां हे समाजीक नितीचो कितलो वालोर तो कळटा. उनीत जाय ती वाडत आसा. कित्याक जे कोण कॅपिटलिस्ट म्हणटा ते आसा, आमची सोसायटी जी आसा ती कॅपिटलिस्ट सोसायटी जाल्ली आसा. आनी जे असले उद्योगपती आसा तांच्या खाला रावंक जायत्या जाणांक बरें दिसता.
कित्याक आमचें उदारपसण जावपाक जाय, आमकां इल्लें कितें मेळपाक जाय, आमकां फेवर जाय, तांचे लागीं जायते दुडू आसात, पयशे आसात, तांचे लागीं कंट्रोल आसा. म्हणटच आमी सगळे कॅपिटलिस्ट घडये न्हू. कॅपिटलिस्ट आहात ते थोडे जाण, आनी हे थोडे जाण सगळ्यांचो कंट्रोल करपाक सोदतात. आनी तांकां जरी तर कोणें सांगलें जाल्यार सुबेज ते सुबेर बाय जाय ती बल्लली आसा, ते कोणाचें आयकना. पूण आपणा भोंवतणी जें कितें आसा आनी आपणा भोंवतणी जे कोण आसात तांकां सगल्यांक वापरूंक सोदतात. आमोस प्रवाद्याच्या काळार अशें जातालें. आनी आमोस प्रवादी उतरां कुशीन उडयनासतना सगळीं नीट खंय मारपाक जाय ती मारता, आनी मारपाक जाय तींच उतरां मारता. तेन्ना घडये ताका कोणें म्हणूंक जातालें, प्रवाद्यान आनी असलीं उतरां उलोवपाचीं, देवाचे मनीस असलीं उतरां उलयतात. जशें आयच्या काळार जरी तर कोणाकूय सांगलें आनी कोणाक म्हणलें जाल्यार हीं उतरां जायते फावटी येतात. पाद्रीन हे भाशेन उलोवपाचें, आल्ताराचेर सावन हे भाशेन उलोवपाचें. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमोस प्रवादी आमचे दोळे उगडूंक आमकां आपयता. हे आख्खें सुमान भर तो आमकां उलो मारतलो. कान उक्ते करुया, चोत्राय धरुया, नाजाल्यार आमी आसात थंयच उरतलीं. आनी जंय आमी आसाव, जे सुबेरबायेन आमी आसाव, थंयसर आमकां फकत निसंटोन रावता. ह्या पासत चोत्राय धरूंक गरज. जाल्यार जे कोण गरिबांक सतायतात, गरिबांक पिळटात, जे कोण फकत आपणाच्योच गिरेस्कायो पुंजावन दवरतात, जे कोण आपलें जिवीत सोबना तसलें जियेतात, मेळ्ळें जिवीत जियेतात, तसल्या सगल्यांक ही चोत्राय दिल्या. आयचें जबाब स्तोत्र 49वें स्तोत्र खेरीत भाशेन आमकां देवाचीं उतरां सांगता. हें तुमी सगलें करतात आनी हांव ओगी रावतलो म्हूण चिंततात जाल्यार सारकें ना चिंतप. पेली थोडी वचपाक जाय हें चिंतना. आयचें शुभ वर्तमान, कालचेंच शुभ वर्तमान आमी पयलीं वाचलां, परतून वाचलां खरें, पूण हीं उतरां आमकां भोव गरजेचीं. जेजू जो कोण आपणाचो पाटलाव करूंक येता तांकां पयलींच शिटकावणी दिता. जें कितें संवसारांत आसा तेंच व्हरूंक वो तेंच तुका जाय देखून तूं म्हजे फाटल्यान येताय जाल्यार चोत्राय धर. हो आयज जायते जाण ही मिनिस्ट्री म्हणजे देवाच्या उतराच्या म्हणयारपणान भितर सरतात. जायते जाण आपूण आयज कोण ब्रादर जाल्लो आसा, कोण हिलर जाल्लो आसा, कोण प्रिचर जाल्लो आसा. थोडी फावटी जायते जाण अकस्मात उठल्यात देवाचें देणें घेवन. तयारी कांयच ना, तांकां ही शिकोवण घेवपाक प्रयत्न कांयच करूंक ना, पूण अकस्मात हिलर जाल्ले आसात, अकस्मात ब्रादर जाल्ले आसात, अकस्मात सिस्टर जाल्ले आसात. जाल्यार असल्यांक खेरीत भाशेन जेजू म्हणटा, जरी तर हें वांकडें मोन घेवन जरी तर तूं म्हजो पाटलाव करूंक येता जाल्यार चोत्राय धर. कोल्यांक धुली आसात, वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घुंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक तकली तेकोवंक जागो ना, स्वात ना. आनी हें सगळें करता आसतना जण एकल्याक आमकां वाडटा आसतना एक फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमची फामील आसा. तूं जेन्ना वाडटाय तेन्ना तुजे फामिलीची जबाबदारी तुवें घेवपाक जाय. पूण म्हजे फाटल्यान ये म्हणटा तेन्ना जेजू सांगता, ही तुजी फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, ती कुशीन दवर. जरी तर तूं म्हजो पाटलाव करताय आनी हे मिनिस्ट्रीन म्हणजे ह्या वावरान मिसळ जावंक सोदताय जाल्यार फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जी कोण फॅमिली आसा तांकां करून दी. मेल्ल्यांक तांकां आपल्या मेल्ल्यांक माथेक लावून दी. हाचो अर्थ हो न्हू की मेल्ल्या ते आपुणूच फोंडान वेतले आनी आपणाकूच पुरतले. पूण जे कोण तुजे फाटल्यान आसा, जांची तुवें निगा घेवपाक जाय, तुजी जबाबदारी तांचे सवें पाडपाक जाय, तांकां तांचे सवें ती जबाबदारी पाडूंक जी कोण आसात ती करतलीं. तूं म्हजे फाटल्यान ये. कित्याक जेजू सगल्यांकूच यो म्हणना. थोडे जाणांक खेरीत वावराक आपयता, थोडे जाणांक जंय आसा थंयच रावन काम करपाक आपयता. घोराब्यान रावनूच, घोराब्यान आसात तांकां काम ना अशें न्हय. जे कोण घोराब्यान आसात तांकांय काम आसा, पूण तातूंतले थोड्यांक कुशीन काडलेले आसात, सेट अपार्ट. आनी सेट अपार्ट म्हणटा तेन्ना ही तुजी जबाबदारी जी आसा, संवसारी जबाबदारी आसा, घोराब्याची जबाबदारी आसा,
ती आनी कोणाच्या हातान घाल, तूं म्हजो वावर करूंक यो. तरी चोत्राय भाव भयणीनो, आयज आमी धरता आसतना हें क्रॉसींग ओवर, दुसरे वाटेन वचप म्हणटा तें मारयेन आपल्या जिवितान केलें. आयज तिचो आमी आलाशिरो मागता. आमी दर बुधवाराक तिची नवेनां करीत आयल्या आनी आयच्या दिसा करीत भाशेन आंकवार मारीक, शाश्वत आदाराचे मायेक आमी उलो मारता. तर तिका उलो मारता तेन्ना तिणें हें केलां. जेन्ना दुबाव आयलोलो तेन्ना ती दुबाव सोडून आंज बडव्याचें आयकून तिणें स्वत मानलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. भिरांत आसली, ती भिरांतींतली भायर सरून ती विस्वासाचेर येयली. देवाचेर तिणें विस्वास दवरलो. कित्याक फुडली वाट जी चलपाची आसली ती असलीच कोल्यांक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्याक घुंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक तकली तेकोवंक जागो ना म्हणटा तें मारयेच्याय जिवितान घडलां. जें कितें ती आपल्या पुता सवें पळयताली सुरवातेक थावन तो जल्मला तेन्ना थावन हें सगळें तिणें भोगलां. म्हणटच आमकां हे वाटेर, सारके वाटेर वचूंक ती जाणा. तर भाव भयणीनो, आयज आमी ही कृपा आमकां मागुया. हें आख्खें सुमानभर आमी आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकाचेर करीत भाशेन आमचो नियाळ करतले हांव. आमच्या समाजाचेर नदर मारतले हांव, आमच्या पॉलिटिक्साचेर नदर मारतले हांव, आमच्या जिविताचेर नदर मारतले हांव. आनी आमचें जिवीत जें वांकडें तिकडें वचपाक लागलेलें आसा, आमचें जिवीत जें घुसपागोंदळाक सांपडलेलें आसा, कितें जाता आनी कितें जायना आमकां समजना, हाचेर आमकां उजवाड दी म्हूण मागतले हांव. तर हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. आनी आमी जण एकलो कसली सुबेरबाय आमकां आसा जाल्यार ती काडून उडोवंक, खालतेपण जोडूंक आनी जेजूचे वाटेन रावूंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. मोशे हात घे, मोशे पाय घे, स्वीकार कोरा कोशे, तुझो महिमा परगट करूंक, शुभ खबर सगळ्यांक दिवूंक. सुर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सुर मोचे, तुजेच ते गोल काशेले. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिल्या त्या दाखांचो सर तुका भेटयता. दाख वाल्यान दिला मनशाच्या वावरांत सुर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सुर मोचे, तुजेच ते गोल काशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र शुभेच्छा गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, बागयोंत आंकवार मरे देवाचे मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी आयज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना देवाची बेपरवा करतात ते चोत्राय धरात सगळे तरेचे वायट करतात ते सगळे चोत्राय धरात आमकां चोत्राय धरपाक आपयल्यात आनी जेजूचे वाटेन येवपाक आपयल्यात तर ही कृपा आमकां मागुया आनी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे शिरी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. गायन घेऊया D20 पेज नंबर 58. D20. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून Jesu, tuja pavit nava sadhe, modur songit kuisoruts na gauche, godne utotolantlena goche, dulop chiton mona na upsoche. Jesu, patria che glots tu bor maso, duro, patria che glots tu con valo, tu ca, sotia che glots montu bolo, turbok toliang koso, tu na zautso. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागेंत आंकवार मरे देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला. त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पसण दिलाय. ह्या पसणाचे घोटायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216. T29. Marie, सादार तुझो
जावशेवून या मागण्यांचो भुतान तुका केल्याय देखून आधार आसरो पातक्यांचो सोदांच आयतो आला शिरो Ma